पेडण्यान तेन्ना हांव सदांच म्हणटालो कितें सगळ्या गांवांनी एक ग्रावंड आसचो युथाक लागून. कित्याक पेडण्यान आमचे खुबशे यूथ आसा आनी स्पोर्ट्स खेळपी आनी खुबशे भुरगे आमचे एक्टीव आसा स्पोर्ट्सानूय आसा. ताका लागून म्हाजो विचार असो आसतालो कितें सगळ्या गांवांनी एक एक आख्ख्या पंचायतींनी 12 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी अशें ग्रावंड आसचें म्हणून. आनी म्हाका दिसता आयज ते एक म्हजे प्रॉमीस सक्सेस जाल्ले आसा आनी तेय बी कोरगांवां. आनी हांव आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टराक खऱ्यांनीच मना काळजानसून धन्यवाद करता कित्याक तेणी एज फास्ट हो आमकां एवेलेबल करून दिलो आनी ताकाय हांव मना काळजानसून आनी एकदां धन्यवाद करता कित्याक आयज तेणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव आमच्या ह्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साक तेणी एवेलेबल करून आमकां दिल्लें आसा. कित्याक हेच्या पयलीं खूब जाण येवनूय गेले. आयज आमचो पेडण्यां हो राखीव मतदारसंघ जाल्यार असो विचार केन्नाच जावंक ना कित्याक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें खंय तरी एक चिन्ह आसचें पेडण्याक. ते आयज आमकां स्पोर्ट मिनिस्टरान आयज आमकां पेडण्यान आयज कोरगांवान आयज आमकां तेंचें ह्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साक नांव दिलें. ताका लागून हांव खऱ्यांनीच सगळ्या पेडण्याच्या लोकांच्या वतीन आनी तशें कोरगांवचे सरपंच मेंबर्सच्या वतीन तुका मना काळजानसून थँक्स म्हणटा. कोरगांवकारांचे ज्यांच्या सेवेक आज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स अर्थात आमच्या गोंय सरकारान एक मोठें आज वास्तू तुमचे खातीर आज संपूर्ण करता. आणि तुमच्या सगळ्या कडेन मागतलोय तितलेंच की ह्या वास्तू जरी आज आमी तुमचे कडेन आज कोरगांवच्या लोकां खातीर लोकार्पण केल्ले आसात ताजी सांबाळ करप हें त्याच कोरगांवकारांच्या मनान भितर आसपाक जाय. जर मनान जर आसले जाल्यार हात आपोआप फुडें येतले हें सगळें सांबाळपा खातीर. आज ह्या संकुलाची जवळ जवळ 4,07,00,000 रुपये खर्च करून वट्ट हेजी आज आमी बांदणी केल्ली आसा. आणि ही बांदणी करता आसतना ज्या वेळाचेर हांव जुलय म्हयन्याक हांगा आयलो आमदार सरपंच आनी बाकीचे सगळे पंच सदस्य आनी ह्या खेळा मळ्या वयले सगळे खेळगड्याक घेवन हेजें एक इन्स्पेक्शन केलें. त्या वेळाचेर जाणून आयलें की वट्ट जवळ जवळ 13,000 स्क्वेअर मिटर ही आमची जमीन आसा. आणि म्हजें एक स्वप्न आहा ज्या वेळाचेर ह्या खात्याची जबाबदारी हांवें म्हज्या खांद्याचेर घेतली त्या वेळाचेर म्हजे सगळे जे अधिकारी जे आशिल्ले तेंचे बरोबर हांवें एक सभा घेतली बैठक घेतली आनी एक गोष्ट सांगली संपूर्ण गोंयान भितर जितले जितले कॉम्प्लेक्स इनकम्प्लीट आसात अर्धवट आसात ते पयलो पूर्ण करात आणि लोकार्पण करात. कारण प्रत्येक गोंयकाराचो टॅक्स पेयराचो पयसो असोच तरेचो अर्धवट उरपाक जायना. त्याचो पुरेपूर वापर जो आसा तो लोकांनी करपाक जाय. आणि म्हणूनच आज म्हाका ह्या खेळा आणि युवा वेवहार खात्याची जबाबदारी घेतल्यार 2.5 वर्स जाली. पूण म्हजे मतदार संघान हांवें अजून एक पर्यंत प्रोजेक्ट चालीक लायले ना. कारण हांव सदांच अशें दिसता की आपूण उपाशी रावन दुसऱ्या ज्या वेळाचेर आमी हे मदत करतले तेन्नाच त्या मनशाचे एक दानत्व म्हणटा तें हें जगता. आणि म्हणूनच आणि ज्या वेळाचेर आमी लोकांक हॅप्पी करतले त्या वेळाचेरूच लोक जे खातें आमच्या खानाचेर दिल्लें आसा तें खऱ्या अर्थान आज गोंयकारां खातीर उपयोगाक येतलें अशें हांव म्हणटलो. ह्या संकुलाक जोडून जशें आमचे सरपंच बाय आनी आमच्या आदरणीय आमदारान आमचे कडेन मागणी केल्ली आशिल्ली त्या वेळार केल्ली आशिल्ली. ज्या वेळाचेर हांव आयलो त्या वेळाचेर म्हाका दिसलो की हो फुटबॉल जसो ग्रावंड जो आसा सुंदर असो ग्रावंड जो आसा तेजी सिटींग कॅपेसिटी जी आसा ती खूबच कमी आसा. म्हणून म्हज्या चीफ इंजिनियरच आनी बाकीचे सगळे इंजिनियरांक हांवें डायरेक्शन दिलें
हेची सिटींग कॅपॅसिटी वाडोवपाक जाय. त्याच प्रमाणे संपूर्ण जो तांची एक मागणी आशिल्ली की व्हॉलीबॉल ग्राउंड गरज आसा. आणि हे सगळे खेळाडू किंवा तुमच्या सारकेले स्पेक्टेटर हे खेळाडूचे जेन्ना मन की त्यांची मनभावना उंचोवपा खातीर येतलो तेन्ना काही खेळगडो म्हणटलो की म्हाका अल्पआहार किंवा कॅन्टीनाची गरज आहा. त्याचबरोबर आमची सगळी जमीन जी आसा ती राखण करपा खातीर ताका संरक्षण भिंत जाय. आणि हो आमचो बॉल जो खेळगडे उडयतलो तो रस्त्यार पावपाक जायना म्हणून टोटल जे आमच्या रस्त्या सायडीच्यान टोटल मोठी मेश किंवा फेन्सिंग जावपाक जाय हे त्या वेळाचेर दिसले. आणि आज हे सगळे काम करता आसतना वट्ट आणि 1,72,00,000 रुपये खर्च करून हे सगळे साधन सुविधा पुरे करपाच्यो जबाबदारी आणि हांव शब्द आज कोरगांवकारांक दिता. आणि येणाऱ्या एका वर्षा भितर हे काम पूर्ण जातलें हे म्हजें तुमकां उतर जावन आसा. खंयचो एक कॉम्प्लेक्स ज्या वेळाचेर आमी हातान घेता त्या वेळाचेर तो परिपक्व आसपाक जाय. कोणूच एक खेळगडो आयलो किंवा खंयचे तरी भायल्या देशांचे किंवा परराज्यांच्या ज्या वेळाचेर लोक येतले हो इनकम्प्लीट आसा अशें म्हणून फावपाक जायना. ते सगळे साधन सुविधा उपलब्ध आसपाची गरज आसा. आणि जो संकुल जेचे नाव आज ह्या संकुलाक दितात ते डॉक्टर B.R. आंबेडकर जे आमचे राज्य घटनेचे शिल्पकार आसात. आज फक्त आदरणीय आमदार प्रवीणबाब आल्लेकर त्या घटनेच्या आधाराचेर तो एकटोच हांगसर आमदार झाले ना. असे हजारो आमदार जाऊन गेले. ते आमदारांनी सोडून दियात, सरपंच सोडून दियात. पण आज 4 अक्षर जे बहुजन समाजाच्या पदरांची पडले पयली त्याची एकमेव क्रांतिकारी शिल्पकार जो आशिल्लो तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्लो. आणि म्हणून तुमच्या सारकेलो आज आणि म्हजे सारकेलो मनीस आज तुमच्या मुखार आज 4 शब्द उलोवपाक लागलो. राज्य घटनेची स्फूर्ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक खंयच्यान आयली खबर आसा तुमकां? ज्या वेळाचेर डॉक्टर B.R. कोरगांवांतली ही खरीच ऐतिहासीक अशी गोष्ट आसा की लोकां खातीर हो एक बरोसो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमकां मेळ्ळो आसा. आणि हेज्या खातीर आमी सदांच आमच्या मिनिस्टराचे आनी आमदाराचे धन्यवाद करतली. आणि आमकां सदांच हो कॉम्प्लेक्स ओपन उरतलो. खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार हे एक स्वप्न आसलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकांचे, खेळाडू खेळगडी जे हांगासर आसा त्या सगळ्या लोकांचे. आणि ते स्वप्न एक साकार जाल्लेलें आसा. आणि हे स्वप्न साकार करपाक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हेणी आमकां सहकार्य केल्लेलें आसा. आमचे मिनिस्टर खरें म्हणजे एक उत्कृश्ट अशे कलाकार आसा. त्याच बरोबर ते एक खेळाडूय आसा. खेळ आणि खेळा बद्दल तेंचो प्रेम आमकां सदांच जाणून येता. आणि तेंच्या बद्दल उलोवप हे शब्दच कमी पडटले कित्याक तर तेंचे कार्य सदांच दाखयत दिसता. आणि जशें आतांच उल्लेख जाल्ल्या प्रमाणे नॅशनल गेम्स ज्यो आमच्या गोंयान गेल्या वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यानूच जाल्ल्यो ते एक हिस्टॅरीक मोमेंट आसा जो आमच्या गोंयांक लाभलेलो आसा. सरान आणि आमच्या आमदारान हे आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगा जो उबो केला त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान खरेंच आमकां जे जीम आसा, इंडोर स्टेडियमान जे जीम आसा किंवा जे भितून थोडे बॅडमिंटन कोच आसा ताका जे इक्विपमेंट्स लागता ते आमकां मेळचे अशें हांव ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतसून मागता. त्याच बरोबर जो आमच्या हे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव लागलेलें आसा जो आमचो पेडण्या तालुक्यान पयलोच भोवमान आसा अशेंच म्हाका कळटा.